आमी कितें करता दी दी म्हणटा ते आमकां एक अंडरस्टँड जालें. आनी ते खबर नासली जेन्ना आदावांक रचलोलो तेन्ना देवान कितें केलें आदावांक पयलीं रचलो आनी मागीर वस्तू गेल्यो ना न्हू. कित्याक केल्यो पयलीं आदावांक रचूंक ना कित्याक नाल्यार आदां वयतलो आसलो देवा म्हाका उदक दी रे देवा फ्रूट दी रे करून मागतलो आसलो. देवाक सुद्दां खबर आहा तशेंच आमकांय खबर आसूंक जायी आमकां सगळें देवान करून दवरला. आमी नोकळो जावन मागता थँक्यू जिजस. पळय आमी नोकळो जावन मागता हें सारकें आमकां खबर ना. आमी थंयच आसली मागतालीं सगळें. जेन्ना देवाचें उतर मेवलें तेन्ना आमचें लायफ चेंज जावंक जालें आनी तें मागपाचें सोडलें. कित्याक आदां वचून कळटा पयलीं देवान सगळ्यो वस्तू रचल्यो आनी मागीर आदावांक केलो. कित्याक आदावांक सगळें सॅटिस्फाय जालें न्हू तो आनी देवा कडेन वयचो ना. आमकांय कळ्ळें देवान आमकां ऑलरेडी सगळें दिलेलें आसा आनी आमी भोंवता दी दी म्हणून सांगलां न्हू थंयसर. मागीर आर्गां दिवंक स्टार्ट केलें. ते स्पॉन्डलायज 20 वर्साची बायल सुटका मेवळी न्हू तेन्ना आमी थँक्स गिवींग दिवच्याक स्टार्ट केलें. तेन्ना कितें जालें थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस गो आउट इन द नेम ऑफ जिजस गो आउट इन द नेम ऑफ जिजस थँक्यू जिजस. मागीर पळय तेन्ना मागीर कितें जालें तें लायफ आमचें मातशें कळोंक लागलें आमकां देवाच्या उतरान सेट फ्री जाता म्हणून. आनी देवाचें उतर आमकां जिवे आनी सुडसुडीत न्हू दोनी वाटांनी पाजलेले तलवारी बसोन इब्रू 4:12 बरयलें आहा तें आमकां कळून येयलें. म्हणजे खरें तें तूं तो तोंडांतल्यान उतर उलोवशीत जाल्यार तें तुका सेट फ्री करता म्हणून. आनीक आमकां कांयच आमी संवसाराचीं उतरां आमकां कांयच सेट फ्री करिना. संवसाराचीं उतरां आमकां कितें करतलीं तुका म्हणटलीं हो दोतोर बरो आसा रे हांगा चल थंय चल तें आमकां नाका. आमकां जेजूचें कितें बरयलां तेंच जाय आमकां बायबलान. हें शिकलीं न्हू. मागीर कितें जालें मागीर हांव हें कॅपोटासून येयली चेंज जालें जिवीत न्हू. सगळे उपास सोडले सगळें केलें. फॅमिलीन मागीर टॅस्टींग येता न्हू तूं उपास केलें तूं उपास करतालें आनी आमकांच सांगलें उपास केलें आनी तुवेंनूच सोडलें. हांव कितें म्हणटालें मनान म्हज्या हांव म्हाज्या जेजूक लागून सोडलां म्हणटालें आनी कित्याक लागून न्हू म्हणटालें. आनी हय जालें आनी मागीर आतां म्हाका प्रपोजल येवपाक स्टार्ट जाल्यो. पयलीं हांव खूब पळयतालें प्रपोजल बीन तेन्ना देवाचें उतर नोकळो आसलें न्हू तरी पळयतालें. आनी आतां देवाच्या उतरान दिगली न्हू आतां कितें जालें प्रपोजल येयली भिरांत सारकी. कित्याक हो आतां जेजूक मानता काय ना मानता कित्याक हांव सगळें सोडलां म्हाज्या जेजूक लागून न्हू आनी म्हाका आतां जेजूक मानता तसलोच जाय आसलो न्हू. म्हणजे म्हाका खबर नासली म्हाज्या भितर जेजून पदवी घातलेली आसा तें म्हाज्या लायफ पार्टनराक म्हाज्या वरवीं न्हू पूण जेजूच्या उतरा वरवीं ताका चेंज करूं येता. कित्याक लायफ पार्टनराक कितें तो नोकळो जाल्यार ताका शिकूं येता म्हाज्यान म्हणून म्हाका खबर नासली जेजून म्हाज्या भितर घातला म्हणून. हांव कितें म्हणटाली भिरांतीन बोलल्या ना म्हाका मरे एक येयल्या म्हाका प्रपोजल येवंकूच नासलें. हांव बेश्टेच म्हणटाली म्हाका एक येयल्या आनी ती हांव पळयता आनी मागीर हांव सांगता म्हणून सांगताली. एक भयण येयली आनी ती म्हाका फोर्सूच करूंक लागली तूं जा आपूण एक हाडला गो तुका ताका पळय गो तूं बेश्टो तरी पळय आनी हें कर म्हणून लागली. आनी मागीर आनी कितें केलें चल म्हटलें ओके येता म्हटलें. एक गेली हांव पळोवपाक अशीच गेली चुडीदारानूच आनी एकटी बायल केली आनी तेणी हांव म्हटलें हांव तें म्हाजें कितें भिरांत आतां तो जेजूक मानिना काय कितें हांवें पयलींच मागीर सगळें सांगून सोडलेलें. हांव जेजूक मानता हांव प्रेयराक वयता म्हाका प्रेयराक वचोंक दिवंक जाय म्हणून. तेणी सांगलें कितें ओके म्हणलो आमचें कितें फेस्टिवल आसता तेन्ना वचनाका. हांव म्हटलें ओके हांव वयता. अशें लायफ आसलें. आनी मागीर कितें जालें लगीन जालें आनी मागीर आतां हें न्हू टॅस्टींग येता न्हू आमकां सगल्यांक लगीन जालें म्हणटून टॅस्टींग येता हें करूंक जाय तें करूंक जाय. मागीर तें टॅस्टींग येयना बरोबर मागीर मातशी हें हालता न्हू. मागीर हांव भयणीक फोन मारताली पळय गो म्हाका अशें सांगता म्हणून. भयण म्हणटाली भियो नाका. तेणी कितें केलें 2 तिकेटी काडल्यो पोर्टाच्यो आनी ट्रीप म्हणून आमकां पोर्टा धाडली डिवायन नगरा. आनी थंय गेली आनी भयण म्हणली तो येताना तो मी नवेच जावन येतलो म्हणून लागली. तो आतां कितें कितें म्हणटा न्हू तो मी नवेच जावन येतलो. आनी मागीर तशेंच जालें गेलो पोटा हांव सदी थंय पोटा थंय सोमारचे बीन तांती बीन दिता न्हू एग्स दिता न्हू. आनी कितें म्हणलो तूं एग्स खाताय हांवूय एग्स खाता तर म्हणलो. आनी आपुणूय मागीर एग्स खावंक लागलो. आनी मागीर तेणी सगळें सोडलें आपलें पोटा गेलो आनी तेणी आपलें सगळें सोडलें. ताकाय खूब टॅस्टींग येयलें घरा कडेन बीन तूं हालेलुया जालाय आनी कितें कितें हालेलुया म्हणजे कितें प्रेज गॉड न्हू. ताका खबर ना न्हू हांव थँक्यू म्हणटाली आमकां हालेलुया म्हटलें म्हणून. तुमी हालेलुया कोणी म्हटल्यार काय म्हणूं नाका प्रेज गॉड देवाक आर्गां येता ते.
तुमकां म्हणटा आसतलें नालेल्याक वयता न्ही गो, हय म्हणूंक जाय, प्रेज गॉड. खूब जाणां म्हणटा पळय, हांव काय म्हणटाली तशीच. आनी मागीर जालें, लगीन जालां आनी येयला कोर्टासून येयला आनी खरेंच तो मीच नवेच दिसान येयलो, चेंज जालें. आनी तो मी नवेच दिसान येयलो आनी मागीर 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 तो नवेच ताका खूब टॅस्टींग येयलें म्हणून म्हाका येतालें टॅस्टींग म्हणून कितें आमी सोडूंक ना जेजूक. टॅस्टींगे तूं कितें करता, लोक सगलो सोडटा, जेजूचो पाटलाव करता आनी नाका हे जेजूचो पाटलाव केल्यार खूब कश्ट आहा, आमकां नाका हो म्हणटा आनी सोडून वयता. खूब जाणां पयलीं आमी आनी परती येयना. जेजूचो पाटलाव तें सोंपें न्हू, जेजून सांगलां जेजूची नॅरो वाट सारकी धाकटुली वाट आसा, ती वाटेन आमकां वचोंकूच जाय काटे कुटे करून. सांगलां तेणी कितें, आपूण तुका सांगाताक आहा तुज्या, आपूण तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना म्हूण सांगलां जेजून. आमी कित्याक भिवंक जाय, जेजू सांगाताक आहा जाल्यार आमकां तें जैत व्हरपाक जेजू दिता आनी कोणूच दिना. आमच्या लायफान खूब येतले असते काटे बोटे, तेन्ना आमी कोणाचेर विश्वास धरता, खंयच्या उतराचेर धरता आमी, ते आमचेर धरलेले आसा. आमकां सातीक सारको जेजू तर पिताल्लो आहा आमकां, ताका पोवपाचे कश्ट घेता. तेणी सांगलां न्हू, हांव तुजें सांगता संवसार सुद्दां सगळो सोंपतलो म्हटल्यार म्हाजें उतर केन्नाच सोंपचें ना म्हणटा तो. आमी खंयच्या उतराक घट धरून रावंक जाय? आख्खो संवसार सोंपता तो काय देवाच्या उतराक? आमी कितें करता, आमी संवसाराक त्या उतराक घट धरता. संवसार थोडो तेंपाचो म्हणटा तो, ही आतां बाब भयणां ती थोड्या तेंपाची. जेजू आमकां केन्नाच सांडचो ना, सोडचो ना, तो हर एक घडी आमच्या सांगात आहा. ताका लागून आमी तेज्या उतराक घट धरून रावंक जाय. आमी कितें करता, ताका आमी तेज्या फाटल्यान धांवता. आमी म्हटल्यार आमी त्या उतरा फाटल्यान धांवंक जाय. आमी धांवतालीं. मागीर आमी अशी करून प्रेयराक वयतालीं न्हू सगल्याक, म्हटल्यार अंडरस्टँड नासलें वर्डाचें आमकां. आमी तुमच्या भाशेन वयतालीं सगल्याक, फर्स्ट फ्रायडे मिसाक सगल्याक वयतालीं. म्हटल्यार आमकां एक अंडरस्टँड, एक लायनीचें अंडरस्टँड आमकां कोणी दिवंक ना. आनी आमच्या ह्या हातीचेर पदवी आहा म्हणून हें आमकां कोणी शिकोवंक ना. जेन्ना आमी JCLM गेलीं, टिचींग आयकलें आनी त्या ब्रादरीच्या तोंडानसून एक उतर आमच्या तोंडाच्यान उलयलें पळय, त्या उतरा वरवीं आमकां आनीक समजणी मेवली आनी आमी सेट फ्री जालीं. सॉरी, आमी सेट फ्री जालीं त्या उतरा वरवीं. 1 Peter 2:24 आमी जाणा आसलीं, आमकां केल्ला वाचलेलें सगळें, आमकां चर्चींनी वाचलेलें आमी, पूण आमकां अंडरस्टँड अशी कोणीच दिवंक ना. कित्याक तें 1 Peter 2:24 म्हणटा जेजूच्या गायांनी आमी एकूच लायन म्हणटा सकयली. 1 Peter 2:24 वाचून पळोवया आमी एकूच लायन म्हणटा सकयली. वयली लायन आमकां कितें सांगता तें आमकां कोणाक खबरूच ना. आमी तशीच म्हणटालीं एकूच लायन. वाच्या आमच्या पातकाचो भार, कोण वाचता? राव पळय, खुर्सार तेणी आमच्या पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. ह्या आमी कोण म्हणिना, लास्ट लायन आमी सगळीच म्हणटा. कित्याक घेतलो तेणी आमचो पातकाचो भार? आमचे सगळे पातक आसले ते ताका खबर आसली न्हू जेजूक. हांगर बरयता पळय तो मॅथ्यू 11:28 तुमचे वजे बिजे ताका सगळे खबर आसली, कसलो भार तुमचेर आसलो तो सगळो पातकाचो भार म्हणटा तो आमचे आपणाचे दिया तुमी. आनी तेणी सगळो तो पातकाचो भार आमचो घेवन तो खुर्सार मेला. कित्याक आमकां नितिवंतपणाचें जिवीत जिवोवच्या खातीर, बरें जिवीत जिवोवच्या खातीर. आनी त्याच्याच गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या सगळीं जाणां. जातलीं? जालीं. आमी कितें म्हणटा, बरीं जातलीं, जातलीं बरीं आहा हे बायबलान? जातलीं बरीं ना. आमी ताका लागून कितें उलयता, कोणी कितें उलयल्यार आमी चॅक करूंक जाय, हें बाबा बायबलान आहा? जातलीं आहा? ना न्हू, ऑलरेडी जाली म्हणून बरयलां. आतां आमी कितें उलोवंक जाय? आमकां दूख येता, पिडा येता, कितें येता तर कितें उलोवंक जाय आमी? जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरीं जाल्या. आमकां कितें भावार्थ कितें सांगता आमकां? दिसानासलेले वस्तूचेर आमी सोत मारना म्हणटा. आमकां कितें दिसना? आमकां दिसना न्हू, आमकां पेकोडी दिसता. आतां म्हाजे पांय दुखतालो, म्हाका पेकोडी जाय आसली म्हाका, पूण आमी कितें म्हणूंक जाय? जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या, जातली न्हू. आनी हय आमी शिकली. तोच न्हू फाटल्या दिसांनी कितें जालें, वर्स जातलें म्हाजो न्हू पांय, हांव न्हू शॉपाचेर सोदीत ते शॉपार वयता कितें हाडपाक.
आनी ती दिसा कितें केलें दनपारचें उठलें आनी हांव शॉपार दुदाची पोती हाडपाक गेलें. पोती हाडपाक गेलें न्हू दुदाची थंय एक न्हू व्हणो आसलो दिसता व्हण्यार तेंच्यांनी कापेत धापलेली. हांव गेलें आनी म्हाजो पांय ते कापेचेर पडलो आनी असो जालो म्हाजो पांय. जायना बरोबर हांवें कितें म्हटलें सकाळी सांगलां न्हू भयणी तुमकां साम 20-14 जेजूची साम 20-14 कितें बरयता जेजूक जेन्ना खुर्सार मारलेलो तेन्ना तेचे आड एकूय मोडोंक नासलें. जॉयंटांसून तेची सेपरेट जालेली हाडां म्हटल्यार तेचे आड एकूय मोडोंक नासलें. त्या हाडा वरवीं म्हाका फ्रॅक्चर ना. हांव पयलींच म्हाका उलयल्लें पडटा पळय तेन्नाच हांवें म्हटलेलें जेजूक फ्रॅक्चर नासलो जेजूचे कुडीक फ्रॅक्चर ना तो म्हाज्या पांयांक फ्रॅक्चर ना कित्याक हो पांय जावन आसा जेजूचो. हांवें पडला पळय तेन्नाच उलयल्लें नाल्यार हांवें म्हणूंक ना आरे आवय दुखता फ्रॅक्चर दिसता जाल्यार म्हाका फ्रॅक्चर जातलो आसलो. हांवें तसलें कांयच उलोवंक ना. हांवें फकत म्हाका जाय तें उलयलें. थंयच आमकां कितें जाय न्हू तें आमी उलोवंक जाय. मागीर हांव हय कुटेत घरा येयली ती शॉपकार म्हळ्यार कितें जालां कांय सांगना म्हटलें म्हाका हांव बरी आहा. हांवें म्हाका जाय तें उलयलां न्हू. येयली घरा कडेन आनी म्हापसा बाजाराकूय गेली हय कुटेत बाजार हाडलो आनी कोणाक आमकां डिप्रेशन केस आसता न्हू तांकां आमी शिकोवंक वयतालीं. तांकां शिकोवंक वचोंक जाय म्हणून म्हाका तांकां कितें हाडलेलें आनी दुसरे दिसा म्हाका तांकां शिकोवंक वचोंक जाय आसलें. आनी येयली आनी जेवली बिवली आनी बॅडीर न्हिदली. बॅडीर न्हिदली जाल्यार आनी जेजूच्या घायांनी हांव बरी जाली. पॅशन ऑफ क्रायस्ट पिक्चर पळयता जेजू तुज्या घायांनी हांव बरी जाली तुज्या मारांनी म्हाका पडलेल्या मारांनी म्हाजो पांय बरो जालो आनी हांव म्हणीत आहा. आनी मागीर न्हिदोंक गेली बॅडीर वच जाल्यार पांय जड जाला उठोवंक जायना पांय जमनीक तेकाच ना सारको. आतां कितें करूं जेजूच्या घायान लंगडी घालून कितलो तेंप म्हणून वयतली. बाथरुमार वचोंक जाय तर लंगडी घालून वचोंक जाय तर घोव उखलता आनी बाथरुमार जाता मातसो उंच आहा म्हणून. आनी हय जालें आनी म्हणटा हांव जेजूच्या घायांनी हांव बरें जालें सगळें म्हणटा जेजू खुर्सार मारलेलो त्या घायांनी म्हाजी पेन गेली. हय म्हणटा सात जाली आतां म्हणलें घोवाक म्हणलें मातसो म्हाका डॉक्टरागेर व्हर कित्याक कितें जालां तें कळोंक जाय न्हू पांयांक. आनी मागीर डॉक्टरागेर वयताना हांवें मागणें केल्लें सर्वेस्वराचो आत्मो लूक 4:18 सर्वेस्वराचो आत्मो डॉक्टराचेर आहा आनी देवाचो फावर म्हाजेर आसा हें हांव मागणें म्हणूंक लागली. आनी डॉक्टर न्हू जेजू तूं म्हाका हो चॅक करताय आनी ते नर्शी आहा पळय त्यो आज बोडयो म्हाका चॅक करताय आनी म्हाका कितें मिशिनरी पळय यूज करतल्यो त्यो सगल्यो तुजे जेजू इंस्ट्रुमेंट हे तुजे यूज करता सगळे. आनी हांव मागणें करून गेली डॉक्टरागेर. डॉक्टर म्हणलो म्हाका एक्सरे काड. हांवें म्हणलें म्हाजो एक्सरे नॉर्मल कित्याक जेजूक फ्रॅक्चर ना म्हाकाय फ्रॅक्चर नासलो काड एक्सरे म्हाजो एक्सरे नॉर्मल. आनी हांव उलयली तेणें एक्सरे काडलो आनी तो झुमार घातलो कंप्युटराचेर आनी बारीक मोठो करून आरे तूं कितलोय पळय म्हाजो पांय जेजूचो ह्या पांयांक फ्रॅक्चर ना. तूं कितलोय पळयलो सुद्दां जाल्यार तूं कितलोय पळय कांयच तुका फ्रॅक्चर मेळचें ना कित्याक फ्रॅक्चर ना म्हाजे कुडीक. आनी मागीर म्हटलें मागीर घोवाका फोन घोव म्हणलो प्रेज गॉड डॉक्टर होच पळोवंक लागलो फ्रॅक्चर ना म्हणून सांगला म्हणून. प्रेज गॉड कितें तुमकां कितें जाय. हांवें तर म्हाका उलयल्लें फ्रॅक्चर जाल्यार म्हाका शिमीट घालतली आहली 100% शिमीट आहली कित्याक हांवें म्हाज्या जिवितान कितें जाय तें उलयलें. तुमकां सुद्दां कितें जाल्यार न्हू दिसता तेजेर नदर मारूं नाका. दिसता तें म्हणटा जेजू कितें थोड्या तेंपाचें दिसाना त्यो साश्णांक तेंकता म्हणटा तो 2 कोरिंथियन 4:17 आहा तें तो दिसाना त्यो आमकां दिसाना त्यो भावार्थ म्हणजे कितें आमकां कितें दिश्टी पडना तो भावार्थ त्यो आमी स्वत मारूंक जाय. आतां हांगासर कोणा कडेन पांय दुखता तेंच्यानी स्वत मारूंक जाय म्हाजो पांय जेजूचो म्हाजो पांय फ्रॅक्चर ना म्हाका म्हाजो पांय बरो जालो. हेच खुणार टेस्टिमनी वरवींनूच सांगतना तुमचो पांय बरो जाता तुमचो हात बरो जाता कोणाचो वयर येयना पळय तें कित्याक ह्या भावार्था वरवीं जाता. आयकून आमकां भावार्थ येता आनी हेतूरूच चेंज जाता. मागीर म्हाजो पांय तोच आहा क्रॅप बँडेज बांदली आनी येयलें हांव आनी म्हाका दुसरे दिसा आतां हुस्को न्हू म्हाका पांयाचो हुस्को ना. म्हाका दुसरे दिसा वचून तांकां कशी आमी प्रीच करतलीं आनी कशें आमी तांकां देवाचें उतर दिता तें हुस्को म्हाका सारको. म्हटल्यार हांवें कितें म्हटलें हांव फाल्यां वयतलीच कशी वयतली कितें वयतली जेजू तें हांव नोको पूण फाल्यां म्हाका वचोंकूच जाय कशें तरी. आनी हांव येयली घरा कडेन आनी मागीर हांव उलोवंक लागली देवाचें उतर तें पॅशन ऑफ क्रायस्ट. आनी आमचो ब्रादरीक छत्तीसगडाक प्रीच करतालो थंय तो कोणाचो हात वयर येयनासलो म्हणून तो हातीचे मागणे हांव म्हाज्या पांयाचे मागणे म्हणटाली रातचे. आनी अशें उलयता म्हाजो बोटां न्हू मदींच मध्यान राती न्हू अशी हालोवंक लागली पांयाची. हांव म्हणटा रातचीच उठून सारकी प्लीज गॉड फाल्यां म्हाका वचोंक जाता कित्याक म्हाका फाल्यांचो हुस्को आसलो न्हू आनी खाटी वरसून जमनीक तर लाय पांय तेंकता पांय हांव प्लीज गॉड म्हटलें थँक्यू जिजस रातचीच आनी फाल्यां म्हाका वचोंक जाता.
मागीर हांव सारको 24 वरां जावच्या पयलीं म्हाजो पांय सारको जालो. कसो जालो हांवें म्हाका जाय तें उलयलें न्हू, नाल्यार म्हाका कितें करतलें पडटलें आहलें. डॉक्टराक धांवन वयचें पडटलें आहलें न्हू, डॉक्टरांक पयशे घालतले आहले. आमचो डॉक्टर कोण? आमचो जेजू डॉक्टर आसतना आमकां दुसऱ्याची गरज आहा ना न्हू. आमी कितें करता, धांवता. जेजू डॉक्टराक सांगून आमी दुसरे कडेन धांवता. ताका लागून मागीर कितें जाता, तुमकां आतां सांगल्या न्हू भयणी टेस्टिमनी आपली. एकदां डॉक्टरागेर गेले म्हणटूच डॉक्टर कितें सांगता, एकूच रिपोर्ट आसता डॉक्टराचो. आयज तुका एक रिपोर्ट सांगतलो, फाल्यां गेल्यार आनीक कितें सांगतलो, परवां गेल्यार आनीक कितें सांगतलो. कंटिन्यू ताका रिपोर्ट तेचे. ताका लागून आमी कोणाचो रिपोर्ट आयकता ते आमचेर दवरलेले आसा. आमकां जेजून दिलेलें आसा त्या रिपोर्टाचेर काय आमी दोतोरांच्या काय संवसाराच्या लोकांचेर आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां आमकां दाखयता संवसार, सगल्यो वस्तू दाखयता आमकां. तो म्हणटा न्हू देवचार, एक घेतल्यार एक फ्री. आमी कितें गोळा फाटल्यान धांवता, एक घेतल्यार एक फ्री, तेजे फाटल्यान धांवता आमी. जेजू सांगता आमकां म्हाजे सासणांक तोखता तसलें उतर तें नाका, एक घेतल्यार एक फ्री. तें चड तेंपाचें, तें चड येवपाचें न्हू, हें सासना. ताका लागून हें उतर आमी घेवन रावूंक जाय. हें उतर आमकां सोंसनाक भलायकी मेळटा, पेखुणी मेळटा. आनीकूय आनीक जिवितान खूब टेस्टिमोनी आहा आनी सांगपाक खंयच्यो नाय त्यो टेस्टिमोनी आहा सारक्यो. आनी पळय जेजू आमकां कितें करता, सगल्यांक सारकें एकेच मापान पळयता, एकूच मापान पळयता तो. आमकां आतां तुमी कितें म्हणटाले, हांकां चड दिला, पिक्चरांक चड दिला, हांकां कमी दिला ना. रोमन 17:3 बरयता तो, सगल्यांक एकाच मापाचो भावार्थ दिला म्हणटा तो. सगल्यांक ही पदवी दिलेली आसा. आमकांय खबर नासली आमच्या हातीन ही पदवी आसा म्हणून. जेन्ना आमी ब्रादरीच्या तोंडांतसून देवाचें उतर सोडलें भायर, तेन्ना आमकां कळोन येयलें आमच्या जिवितान हें घडोवंक शकता. आमी दुसऱ्यांचेर हात धरून मागणें करूं येता. आमकां दिलेली आसा सगल्यांक पदवी. मार्क 16:17 बरयला न्हू, बिलिवर्स कोण भावार्थान पिडेस्तांचेर हात दवरता तर पिडेस बरी जाता. आमी सगळीं भावार्थी न्हू, भावार्थी जाल्यार आमी हात दवरला कोणाचेर, भियाला न्हू. पयलीं आमकांय भिरांत घातलेली, कितें सांगलेलें आमकां, तुजो पिडेसाचेर हात दवरशी तुजी पिडा तुका येतली. आमी हात दवरिनासली, आमी वयतालीं तांकां देवाचें उतर शिकयतालीं तांकां. ही भिरांत आसली आमकां. तुमकांय घातली आसतली असली भिरांत, पिडेसांचेर हात दवरल्यार तेजी पिडा तुका येतली म्हणून. पळय आमकां खबर ना. ताका लागून आमी फसता. हाका लागून आमी जेन्ना देवाचें उतर आमकां मेवलें, मार्क 16:17 बरयता न्हू, पिडेस्तांचेर तर भावार्थान हात धरीत जाल्यार पिडेस्तां बरी जातली. आमी भावार्थी न्हू, आमचे हात माखलेले न्हू. हे जितून आमकां माखला न्हू सगळे हात आमचो. ओ माकडे, तुमी आतां कोणाच्या सायडीक तर दवरशा न्हू हात, बरी जातली पिडेस्तां. जावची ना बरी. आमकां कितें केलां, आमी ताका लागून भिरांत घेवपाची ना. भिरांत कोणा कडसून येता, देवचारा कडसून. आमकां भिरांतीचो आत्मो दिला. 2 Timothy 1:7 बरयता न्हू, आमकां जेजून भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. मोगाचो आपदमीचो पदवेचो मोगाचो आत्मो दिला आमकां. आमी तो आत्मो घेवन जगळोंक जाय. जेजून तो सांगला आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना जाल्यार. आमकां भिरांत येता कशी, आमी कितें करता, फकत त्या उतराक भियेता आमी. आनी सैतान कित्याक येता आमचो, सैतान आमचे कडेन कित्याक येता, आमचें तें देवाचें उतर कायजान बोल्लां न्हू तें चोरूंक येता कोणा वरवीं तरी. तुमी कितें म्हणटाल्यार, ओ पळय रे म्हाका सतायता सदीत येवन म्हाका सतायता. तो कित्याक सतायता तुका, तेज्या पासत मागूंक जाय. तूं एकदां तेज्या पासून तुजी गरजो कितें आहा त्यो माग आनी पळय, तो तुका आनीक सतायता जाल्यार. शेजाऱ्या पळय सतायता म्हणटा आमकां, रात दीस शेजाऱ्या सतायता आमकां, घोव सतायता. हे ते घोवाचे पासून कितें विकनेस आहा तें आमी पळोवंक जाय आनी तें मागूंक स्टार्ट करूंक जाय. तेन्ना कितें जाता, ते लायफ चेंज जाता आनी तो मनीस चेंज जाता. आमी कितें म्हणटा उतरांनी, आमी उलयता कितें, सगल्यांक सांगता तो म्हाका शेजारी पयले त्रास करता. कितें जाता, जिवीत आनी मरण न्हू, Proverbs 18:21. जिवीत आनी मरण आमच्या जिबेर आहा. आमी कितें उलयता तें फळां घेतली आमी तेंच्या पासत मागता ना. आमकां कितें दिसता, आमी तेंच्या पासत मागता की मागना. आमी तेंची उतरां दुसऱ्यांक सांगता. ती मागीर कितें जाता, सुबेज जाता. सुबेज जाली म्हणून ती मागीर आनीक चड सांवाळटा तुमचेर. आयज तुमकां थोड्यो गायसो, फाल्यां तुमकां आनीक सुबेज करतली. कित्याक, आमच्या उतरां वरवीं. आमची उतरां आमी चेंज करूंक जाय. ती सतायता
सरेसराचो आत्मो तिचेर आहा. देवान तिका अभिषेक केला. देवान तिका मोगान भरल्या. सगळ्या वायटांतली तिका सुटका दिल्या. येतो तुमी मनशात तिका 4 दिसांनी तुमची फ्रेंड जातली ती. फ्रेंड जाता कित्याक आमी पळयलां कितलीच मागणी. ही मागणी म्हणून तुमची कोण उलयना ती सुद्दां उलयतात. कित्याक पावर आहा व्हड उतराक. पावर ना नाल्यार जेजू म्हणचो नासलो तूं म्हाजें उतर जिवे. ते जिवे उतर ते काम करता. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमचें दललें आसा. आमी कोणाची उतरां उलयता ती. आमकां कितें दिसता तें आमी उलयता. आमकां देव सांगता दिसानातलें उलया. तुजी कोण मोगाची आहा ती तुका दिसना पूण ती तुमचे रागार आसा. कित्याक तुमी उलोवंक म्हणूंक जाय ती म्हाजे कडेन आदल्या पेक्षा चड उलयता. आदल्या पेक्षा म्हाका चड बरी करता. अहें मनीस जाल्यार कितें जाता ती चेंज जाता आनी तुजी फ्रेंड जाता. तुमी कितें म्हणटा तुमी कितें आतां तुमी मागणें केल्यान तेज्या पासत ते फळ येवचें ना. येतलेंच नेमलेल्या काळार. तुमी आतां कोणा पासत मागणें केलां तुमकां मागीर केन्ना वाटेक दिसलें जाल्यार ती तुमकां स्मायल दितली. तुमी म्हणटले अरे हिका हांवें काय हिचे कडेन हांव कितें कितें म्हटलेलें हिका आनी ही म्हाका स्मायल दिता. कित्याक तुवें मागणें कसलें केलाय भावार तेचें केलाय. ते मागण्याचो पावर तेचेर येता आनी ती चेंज जाता उतरां वरवीं. आमच्या उतरां वरवीं आमी उलयता त्या उतरां वरवीं. आमी तर वायट उतरां म्हणीत ती म्हाका स्वता ती आनीक स्वतायत रावतली. आमी आतां भावार्थी जाल्या न्हू म्हणून आमी चेंज करूंक जाय आमची उतरां. जायना आमकां जायना. आमी मनशां न्हू जेजूची गोठाय मागूंक जाय. जेजू म्हाका ह्या मनशाक बोगसूंक जाय म्हाका इल्लीशी गोठाय दी. जेजू तुका भरपूर मापान गोठाय दिता आनी तेजे मनशाक तुका बोगसूंक दिता. आमी म्हणटा कितें जाणां वयल्या वर म्हणटा हांवें बोगशिला ताका हांवें बोगशिला ताका. मागीर कितें जालें तो मनीस येयलो फुड्यान ते सगळें रिपिटेशन येता आमकां त्या मनशाचें. कित्याक आमी काळजांतसून ताका बोगसूंक ना. हांव जेजू कितें सांगता तूं एकदां बोगशिलें तेचो उगडास पासून करूं नाका. ते आनी उगडास करपाचो ना तुवें बोगशिलें म्हणटकू. मागीर तो मनीस तुज्या फुड्यान येयलो कितें येयलो तुका स्मायल येतली. ते तुका पास्ट येवचें ना उतरो आयकोंक. जेन्ना उलयता त्या उतराचेर सगळें आसा आमच्या. आनी भिरांत आमकां कोणा कडसून येता हांगलेली सैताना कडसून न्हू. सैतान कहो आमकां भिरांत हाडटा न्हू. कोणाक दाखयता उतरां वरसून आनी कितें कितें करून आमकां दाखयता भिरांत हाडटा. ती भिरांती वयल्यान आमी कितें जाता आमचें सगळें वगडोन वयता. आदावान कितें केलें आदान एवेन आनी आदावान कितें केलें तें फळ खाल्लें तेन्ना कितें जालें ती लिपली न्हू. ती तांकां भिरांत येयली न्हू. ती पयलीं विंगडी आसली ती देवाच्या आशण्यान आसली ती. थंय जेन्ना आमी देवाच्या आशण्यान आसता न्हू तेन्ना आमकां कोणाची लज दिसना भिरांत दिसना आमकां कितें दिसना. जेन्ना आमी एक पातक करता न्हू एक आमच्या जिवितान कितें मिस्टेक जाता न्हू तेन्ना आमकां भिरांत येता. तेन्ना आमी देवा कडसून पयस वयता. देव थंयच आहा. आमी म्हणटा देवान म्हाका सोडलो रे देव म्हाजो मोग करिना देव म्हाजो हें करिना. ना देव त्याच जाग्यार आहा. आमीच फाटी वयता. देव आमकां आपयता पूण आमी कितें करता आमी आमच्याच उतरांनी आमी फाटीं सरता. भिरांत घेता आनी भिरांती आदावानी एवे भाशेन तांकां देवाचें उतर दिल्लें. तांकां खबर आसली देवाच्या उतराची. पूण जेन्ना तेंच्यांनी तें फळ खाल्लें आनी तेंच्यांनी तेंचें फळ खावना बरें तांकां समजणी येयली न्हू आमी विंगडी आसा म्हणून. आनी ती लिपली आनी कितें केलें हेंच्यांनी ती आतां आमची मनशाची तकली पळय विंगडी आसली म्हणून पानां काडली ती हेची झाडाची पानां काडली आनी हें केलें तेंच्यांनी. कितली सुरतली पानां उरतली ती सुकतली न्हू. तिंकां मनशाची तकली पळय आनी देवाची तकली पळय आमच्या केदी व्हडली. देव तांकां पळय एक जनावराची हे काडटा आनी ती सासणांक उरली न्हू. ती काय जावपाची ना तेंची पळय. तोच आमचोय देव तोच करता. आमी कितें करता ती पानांक धांवता. पानां आमकां थोडे तेंप म्हूण खबरूच ना. आमी थंय जेजूकूच साथ घेत तो आमकां सासणाक न्हू. तें आमी मतीन धरिना. तें आमी चुकोवन पडटा. ताका लागून आमकां भिरांत येयली म्हणटकूच आमकां जेजू सांगता भिरांतीचो आत्मो तुमकां दिवंक ना. भिरांत घेवन आमकां बसो नाका म्हणटा तो. उठा ती भिरांतींतली तुमी भायर सरा. थंयच न्हू आमची मावशी आसली तिका न्हू घोव मेलो तिचो आनी तिका कितें जालें भिरांत येयली तिका मोड्याची. ती कोणागेर मोड्याक वचनासली कित्याकूच वचलें मोडे पयल्यार तिका भिरांत येताली सारकी. मागीर तिणी कितें केलें तिका आमी हें कोटेशन दिलें 2 Timothy 1:7. तिका म्हापशेसून वास्को येवंक जाय. वास्को तेंची सोयरी आहा. वास्को येवंक जाय आसली. तिंचो कोण मेलो म्हणटकूच आमचो एक मोगाचो मेलो म्हणून वचोंकूच जाय न्हू मोड्यार. तिका आतां वचोंक जाय. तिका सांगलें कितें जाणां हें कोटेशन म्हूण आनी वच तूं तुका भिरांत येवची ना. तेणी म्हापशेसून
वास्को पावासो 2 टिमोथी 1 जेजून म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना, मोगाचो घटायचो आत्मो दिला. आनी ती म्हणीत रावली. म्हणून न्हू ती मोड्यार पावली, तिका भिरांत मात्तूय येवंक ना. प्रेज गॉड. कशें आतां उलयले उतरान न्हू. ताका लागून आमी तुमकां कित्याक सांगता, देवाच्यो उतर शिकोवंक जाय. तुमकां तर वाडोवंक जाय देवाचें उतर जाल्यार तुमी सोदीत येवंक जाय हांगासर. ह्या ग्रुपान न्हू आमी वाडल्या. आमी खंय सगल्याक धांवतालीं पयलीं, पूण जेन्ना ह्या ग्रुपान येयलीं तेन्ना आमकां अंडरस्टँड येयलें आनी समजून येयली देवाच्या उतराची एक जिवे उतर आमकां कशें उलोवंक जाय आमच्या जिवितान आनी आमची पेकोणी आमकांच घेवंक जायी. आतां तुमी कितें म्हणटाले, आमी आमचेर हात दवरले आनी आमी बरीं जालीं. हें सारकें मागणें? हात दवरले आनी मागणें तुमकां तें सगल्यांक बरें दिसतलें. आमचेर कोणी हात दवरलो बरें दिसतलें. आतां तुमी घरा गेल्यान मागीर तुमचेर कोण येतलो? आमी येतलीं तुमकां हात दवरूंक मागण्या? बरी ना बारांक तुमी रातच्या बरी पडल्यात, बरी ना जाल्या कोण प्रिचर फोन घेतले? थोडे घेतले. आनी कोण ब्रादर येतले रातचे 12 तुमच्या घरा? ना. ताका लागून कितें करूंक जाय, आमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर. शिकता तेन्ना कितें जाता, तुमचें कोणी तुमकां बरी ना जाल्यार तुमच्या तेचे हात धरून मागणें करूं येता. तांकां उलोय येता, उलय रे बाबा जेच्या गायांनी बरो जालो, म्हणीच राव रे बाबा, म्हटल्यार तुमची पेकोवणी जाता. आमी कितें करता, आमकां येना सिकनेस? आमकां येता सिकनेस. आमी कितें करता, रोजरी घेता आनी म्हणटा आलगा तुका जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, आलगा तुका तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. आनी सोराचो आत्मो म्हजेर आहा, देवान म्हाका अभिशेक केला. आमी म्हणटा ती रोजरी घेता आनी हांव जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना. हें आमी जेन्ना म्हणटा न्हू, आमकां कळना केन्ना जम पडटा ती. जेम सुद्दां पडना जाल्यार तुमी कितें करूंक जाय, मागणें म्हणीत रावंक जाय. तो कितें करता सैतान, तुमकां जेमी वरसून तो उठयता. कित्याक न्हिदताय, जागोच राव. तेन्ना सैतानाची कामां ती आमकां जेम दिवंक कळना म्हणून आमी म्हणून जाय वसरे आमी गिफ्ट ऑफ टांग यूज करीत रातची पासून जाल्यार तो पळयता. तो येता आमच्या जिवितान. कित्याक येता तो? चोरूंक आमचे कितें जिवितान आहा न्हू. आतां तुमी आतां देवाचें उतर घेतलां तुमी हांगासर, तो येतलो तुमच्या जिवितान घरा कडेन पावता म्हणून येतलो चोरूंक तुमचें देवाचें उतर. तेन्ना तुमकां कळोंक जाय कोण आमच्या भितर येयला तो. तो सांगला न्हू 1 Peter 5:8 म्हणटा न्हू, चितूर रावा, जागृत रावा. देवचार तुमचो दुश्मन म्हणटा, शिवा भाशेन तो घोरचेना घालीत येतलो. कोण तो आतां? देवचार. तेन्ना आमी कळोंक जाय, अरे हो आत्तां म्हाजे कडेन बरो उलयतालो मरे, हो पळय आतां कशी उतरां उलयता. तेन्ना आमकां कळोंक जाय हो कोण उलयता तो. एग्जाम्पल, सोऱ्याकार एक बायल आनी घोव, तो घोव तो सोरो पियाता आनी तो सोरो पियाना पळय ते दिसा बरो उलयता पळय. तो सोरो पियाल्यार तो कितें कितें उतरां उलयता पळय. मागीर कितें जाता, आमी कितें म्हणटा जाणा, आरे हो सोरो पियाता शी आनी कितें कितें बडबडटा तेज्या वांगडा. बडबडूंक जाय ना. त्या वखदार आमी कितें करूंक जाय, तो बडबडटा तेन्ना आमी वचोन टॉयलेटार वचोन सोरो नाचोवंक बीन जाय, आर्गां दिवंक जाय, म्हाजो घोव जेजूचें रोगत पियोन येयला अशें म्हणूंक जाय. तें खरें टर्न जाता रोगत आनी तो रोगतूच मागीर जाता हेजे जिवितान. थंयच एक भयण आसली, ती भयण गुंडा आसली. म्हणजे तिका कोणागेर वचोंक जाय जाल्यार कोणागेर झगडी जाली, बॉम्बेची ती झगडी जाली जाल्यार हिका फोन मारताले, आमगेर मातशें यो झगडी करूंक. ही वयताली झगडी करूंक, दादल्यांक बोले सगल्यांक मारताली. आनी तीर तिजो कसलो आसलो, सारको हांगरसून ती मारलो न्हू तिच्या पांयान जाल्यार सारको बसतालो खंय तीर सारको. आनी सोडी नासली कोणाकूच सारकी. भावाची आनी भावजेची बायलेची झगडी जाताली, घोव बायलांची. भाव हेका फोन मारतालो, बायल म्हाज्या वांगडा झगडटा. हे तिंगे झगडी करूंक वयताले भावाचे बायले कडेन आनी ताका कितें कितें म्हणटाले. एक दीस कितें जालें, लॉकडावनाक सगळे बंद न्हू. ती गाड्या भाजयेचो गाडो घालन एकूंक बसताली भाजी. थंय कोणी तिका देवाचें उतर दिलें आनी ती वयताली खंय मागण्यांक बीन. थंय वचोन लोळटाली पडटाली बीन, आपणाचेर कितें आहा म्हणटाली तें बीन म्हणटाली ती. म्हटल्यार आपणाक समजणी नासली म्हणटाली. कोणी एके भयणीन ताका गाड्याचेर मागणें दिलें. लूक 4:18 सोरेचोराचो आत्मो म्हजेर आहा, देवान म्हाका अभिशेक केला, जाल्यार मोगान बुरला आनी सगल्या वायटांतली सुटका दिल्या. हें दिलें आनी गॅलेसियन 3:13 दिलें. जेजून म्हाका सगल्या शिरापांतली सोडयला. हें आमकां शिराप आहा, आमकां जेजून सगल्या शिरापांतली मेकळी केल्या. आमी कोणीच म्हणपाचें ना म्हाजी भुरगीं हे आज्या पणज्याच्या शिरापाक लागून अशीं जाल्या, म्हाजो घोव तेंच्या शिरापाक लागून पियाता, म्हाज्या घरान म्हाजें सुकूच ना, कित्याक जाणट्याचें शिराप आहा. आमी अशें केन्नाच म्हणूंक कळना. कित्याक हें आमकां जेजू कडेन जेन्ना तूं एकठांय जाताय, जॉयन टू द क्रायस्ट,
जेजू कडेन एकठांय जाता तेन्ना सगळे तुजे नवे जाले, पोन्ने सगळे गेले म्हणटा. तूं कोरिंथियन 5:17 आहा न्हू. आमी सगळीं नवीच जालीं. ताका लागून आमी पोन्ने आमचे सगळे गेले म्हणटा तो आतां आमी नवीच जालीं. नवी जाली म्हणटकूच आमकां सिरपान जेदून धरूंक ना, सिरपांतले आमकां सोडयल्या. आनी मागीर ताका तें कोटेशन दिलें, 2 कोटेशनां दिलीं ताका. आनी हितून रात दीस म्हूण सांगलें आनी ताका विडिओ दिलो, एक विडिओ कॅसेट दिली ताका आनी हेतू टिचींग आयक म्हूण सांगलें ताका. आनी ते रात दीस म्हणूंक लागले. म्हणटा तेजें जिवीत चेंज जालें. ती 2च कोटेशनान तेजें जिवीत चेंज जालें. आनी 1 म्हयनो गाडो तेणी बंद दवरलो आनी आपले 1 म्हयनो ते घरा रावले आनी ते टिचींग जेजूचें टिचींग ते आयकत रावले. आयकत रावना बरोबर तेजें जिवीत चेंज जालें. मागीर ताका भावान फोन मारलो, म्हाजी बायल म्हाका त्रास करता यो म्हणून. तर हांव येयना, तूं तिका माफ कर. म्हाजी भयण पिशी जाल्या काय कितें? म्हाका सांगताली येताली म्हाज्या कडेन आनी ही पिशी जाल्या आतां येयना म्हणून सांगता. म्हाका सांगता माफ कर म्हणटा तिका. तो भाव थंयसून त्या गांवांसून आपल्या भयण आपली पिशी कितें उलयता तें पळोवपाक लागून तो आतां गांवांसून हांगर येयलो भयणीक लागून आपले. तूं कितें सांगताय काय म्हण चाललें. भयणीन काडले आनी ते जरोस मारल्यो कॉपयो आनी भावाक सांगलें हे तूं म्हणीत राव, लूक फॉर 18 आनी हे ताका बुक्शी पायले. आनी ते आतां आपूण चेंज जाल्या. आनी भाव कितें भाव खंय तो सोरो ड्रग्स पियेतालो. ते म्हणून तेणी सगळें सोडलें भावान. तो चेंज जालो भाव हिचो. आनी आतां हिचो घो पयलीं कितें ही गुंड आसली न्हू. हिचो घो सोरो पिवन येयलो म्हणून हिकाकूय सारको कोणशाक तो लिपतालो. ही येयली म्हणटो कित्याक ही मारताली घोवाकूय न्हू. सगल्यांक मारताली. कोणाक म्हणटा एके फॅमिलीन आपणें कोणाक सोडूंक ना म्हणटा. सगल्यांक मारताली आपूण. घोवाक हांगा सुद्दां डाग आहा. ते आमी ते कल्पते घेता हांगा ते जोडतो आनी धाडयता लसूण बीन ते तसलो काडून घोवाचेर मारला तो हांगासर ताका हो डाग आहा आजुनूय. अशें लायफ आहलें तेजें सारकें. आनी मागीर ती चेंज जाली बरोबर. कितें केलें तिणें आतां ती कितें करता, ती पेजी झेरॉक्स मारल्या आनी त्यो काडटा आनी सगल्यांक दिता. हे वाचता आनी म्हाजो घो सुटका मेवळ्या. आनी मागीर ती न्हू मागीर घो कितें जालो, ही चेंज जाली म्हणून कळलें न्हू. घो सोरो पिवन येतालो घो न्हू. आनी काय गायी बीन सोताली. कितें म्हणटालें जेजूचें रगत पियाला, जेजूचें रगत पिवन आला तो म्हणटा. आनी तो म्हणटा जेजूचें रगत. आनी तो विचित्र भाशा उलयता. गायी सोता न्हू तो. ते म्हणटा विचित्र भाशांनी उलयता तो म्हाजो घो. आनी अशेंच म्हणटाली म्हाजो घो जेजूचें रगत पियाला. ताका न्हू मागीर 4 दिसांनी रगताची उलटी. कित्याक तिणी कितें म्हटलेलें, जेजूचें रगत पियाता म्हाजो घो. 4 दिसांनी रगताची उलटी तिका. उलटी जाली मागीर सोडलो सोरो. आतां तोय प्रवचन करता. कशें जाता, आमचे जिबेर आसा आमी कितें उलयता. तिणी कितें केलें, तिणी म्हणूंक ना म्हाजो घो सोरो पिवन येता. तिणी कितें उतरां चेंज केली. आमच्या घराब्यान कोण सोरो पियाता, सायडीक कोण शेजाऱ्याक सोरो पियाता, तो जेजूचें रगत पिवन येयला. आमी कितें म्हणटा, आरे येयलो रे बाबा बेबदो येयलो. मागीर कितें जातलें, आमच्या उतरांनी तो आनीक पाड जालो बेबदो. सारकोच जालो आमच्या उतरांचेर. आमी म्हणूं नाका आमी दुसऱ्यांच्या उतरांचेर. आमची उतरां आमी कितें उलयता. आमी तो ताका पळोवन म्हणटा तो चेंज जाला, जेच्या नांवान हो बरो जाला, हो बरो पळावात या, हो प्रीच करता म्हणून ती उतरां आमची लागता न्हू. आमी उलयता ती उतरां कोण जातलीच न्हू, ताका मेळटली. ताका लागून आमची धरलेलें आसा आमी कोणाची उतरां उलयता ते. आमकां जेजून असली उतरां उलोवंक दिवंक ना. आमकां सांगला जेजून बरी उतरां उतल्या. कोणाचें जावं तो, कोणीय जावं भाव कसलो आसूंक तो जेजूचें रगत पियेता. नाल्यार तुमी बरोवन घेवंक जाय. तुमकां येयना जाल्यार सोराचो आत्मो तेचेर आसा, देवाचो फावर म्हाजेर आसा, हे पासून म्हटल्यार जाता. पुणून आमी म्हणून चड गरजेचें आमकां ही 4 उतरां आमी घेवंक जाय. सोराचो आत्मो तेचेर आसा, देवान ताका अभिशेक केला, आपल्या मोगान बोल्ला आनी सगल्या वायटांतली ताका सुटका दिल्या. म्हूण हे तर त्या मनशा पासत म्हणी तो मनीस एकदम चेंज जाता. हे भयणीचो घोव कसो चेंज जालो ते म्हणून उतरां ती सोदीत म्हणटाली. एक दीस मागीर दीस जाता न्हू, चेंज जाता. मागीर आमी कितें म्हणटा, आमी म्हणीत ना, आमी आमकां जाय तें उलयता. तेन्ना मागीर आमचो घोव मागीर म्हणटा हांवें मरे इतले मागणे केले रे म्हणटा, म्हाजो घोव चेंजूच जायना, म्हाजो भाव चेंजूच जायना. खंय उलयता आमी, उलयता आनी दिसता तें उलयता आमी. ते पळयता ते उलयता न्हू आमी. हां तो सोरो पिवन येयला, सोरो पिवन ही उतरां आमी काडूंकूच कळना. जेजूचें रगत पिवन येयला तो, जेजूचें मांस खाता तो जेयना सुद्दां जाल्यार आमी म्हणूंक जाय ताका जेजूच्या उंड्या वरवीं तो जियाना. पूण देवाच्या उतरान जे भायर सरता त्या उतरां वरवीं तो जियेता. जेजून म्हटलेलें न्हू, जेजूक तांगणें येयलें ना आमकां येता टेस्टीक न्हू.
सुतान सोडटा कोणा जेजूक सोडून आमकां सोडटलो तो ताका खबर आसली जेजू कडेन त्या उंडाचे जेजू कडेन जाय नासले करपाक ते उंड्याचे फातराचे उडी जाय नासले जेजू कडेन तेणी 5,000 पळय 2 नुस्तें आनी 5 उंड्याचे 5,000 लोकांक जेवण करून दिलें हेचें जाय नासलें हेजे कडेन तो दाखयता आमकां कशें तुमी उलोवंक जाय तें आमकां शिकयता तो ताका लागून आमी कित्याक शिकोवंक जाय देवाचें उतर आमकां टेस्टींग येयलें जाल्यार आमकां उलोवंक जाय जेजू कडेन आतां जेजूच्या काळजान तें उतर आसलें म्हणून जेजून उलयलें न्हू जेजू म्हटलें न्हू आपले कडेन बरयलेलें आसा काळजान तेणी बरयल्लें आसलें आमी काळजान बरयता आमचें उतर जाल्यार आमच्या काळजांतसून देवाची उतरांच भायर सरतलीं नाल्यार आमी काळजान तर कसलीं उतरां घालता ती वायट उतरां जाल्यार वायटूच उतरां भायर सरतलीं आमची आमकां ताका लागून बायबल शिकोवंक जाय आमकां शिकल्यार आमकां कोणाक कितें सांगूंक जाय तें कळटा आमकां आमची कोण फॅमिलीन बरी ना जाल्यार बाबा हे उतर म्हूण गो तूं ह्या उक्तान पेकोणी आहा गो जेच्या गायांनी तूं बरें जालें पळय गो जेजूक खुरसार आनी म्हूण गो तें जाता पेकोणी आमी कितली टेस्टिमनी पळयल्या न्हू आमी वयता तेंगेर एक टेस्टिमनी दिली तांकां जाता तेंच्या जिवितान घडटात घडना ना सगल्यांक घडटा ताका लागून आमी देवाचें उतर शिकपाची चड गरज आसा आमी कितें करता दुसऱ्यांक कामाक लायता आमी ओगीच बसता माग गो म्हाज्या पासत माग हे म्हणटा आमी पळय म्हणिना आमी म्हाका मागड्यान धर गो आमी कितलो तेंप आमकां याद जाता तेन्ना तुमच्या पासत आमी मागतलीं आनी केन्ना तुमकां याद येतली तेन्ना आमी मागतलीं आनी तुमकांच तर आमी तो जेवण रांदूंक शिकयत जाल्यार तुमकां बरें न्हू हांवें तो तुमकां इतलीच कडी दिली कितलो तेंप खाताल्या 1 दीस 2 दीस न्हू आनी तुमकांच तर ती कडी करूंक सांगात तुमची व्हडलो तोप भरून न्हू कितले दीस खायता तुमच्यान तोहे तुमी शिकोवंक हांगर येवन शिकोवंक जाय तुमी देवाचें उतर तुमकांच कळटलें रांदूंक न्हू मागीर उलोवंक जाय देवाचें उतर कशें उलोवंक जाय तें तुमकां शिकतलें तुमी आमी दुसऱ्याचेर डिपेंड रावंक कळना दुसऱ्याचेर डिपेंड रावल्यार कितें जातलें आमचें लायफ आमकां फुडें वचपाचें ना थंयसरूच अटकून रावतलें ताका लागून आमचें धरलेलें आसा आमी लायफ आमचें फुडें व्हरपाचें जाल्यार खंयचें उतर उलोवपाचें तें आमचें धरलेलें आसा आदावा हेवे भाशेन सांगूंक जाय आमी जाल्यार आमी भिरांतीन भरतलीं तेंच्यांनी फळ खाल्लें तेन्ना तर आमचो ते आमी पासून तशीच आदावा हे भाशेन आमी कितले पातक केले कितें केलें जाल्यार देव आमच्या फाटल्यान आसा आमी म्हणूंक कळना आमी परत रिपेंट करूंक जाय पातक जालें आमचे कडेन मिस्टेक जेजू बोगोस म्हाका आनी तें म्हणून आमी फकत फुडें सरोंक जाय तेन्ना आमी जेन्ना फुडें वयता तेन्ना आमचेंय लायफ बरें जाता तांकां सोडली आदावांक आनी नेवेक जेजू हेणी देवान जेजू तेचो मोग करतालो न्हू ती कशी मेली मरतली म्हूण सांगलें तुमी तें फळ खातल्यान म्हणून ती कशी मेली आत्म्यान मेली ती कुडीन ती जिवी आसली ताका लागून जेजू तेंच्या फाटल्यान तांकां सांग हें करतालो पूण आमच्या फाटल्यान जीव आसा भिवू नाका म्हणटा म्हाजे दुयेक भिवू नाका म्हाज्या पुता आपूण तुजें सांगता का मागीर हर एक घडये आसा आमकां दिसता कितें जेजून आमकां सोडलें ना जेजू आमच्या सांगाताक हर एक घडये आसा आनी आमी उलयता ती उतरां आमी घेतलीं आतां आमी भुरग्यां पासत म्हणटा न्हू आमची भुरगीं मस्ती करता मागीर ती मस्तीच जातली आमी ती म्हजी भुरगीं इंटेलिजंट म्हाजी भुरगीं बरीं शिकता तो हें मनीस जाल्यार ती बरी शिकतली आमचेर आहा आमचे जिबेर आहा सगळें आमी म्हणटा दिसता तें पळयता आमी भुरगीं हें करता ती ना ती बरी खेळटा ती आमी सांगताय बीन म्हाजी भुरगीं उलयना आमचोय न्हू भावाचो चेडो न्हू आमच्या 5 वर्सां जालीं उलयना 5व्या वर्सा उलयला तो उलयत नासलो तो हेच करतालो आनी न्हू आनी ताका सांगलेलें कोणी आं डॉक्टरागेर व्हर ताका तूं जाणा न्हू डॉक्टर बाय कितें रिपोर्ट दिता ऑटिझम म्हणटा न्हू भुरगीं उलयना जाल्यार डॉक्टर ऑटिझम म्हणून नांव दिता पळय तांकां भुरग्यांक ते आमच्या भावान तसलें डॉक्टरागेर वचोंक ना तो कितें म्हणलो तेज्यो भयणी आहा म्हूण लागलो बरी मागणें करतली आनी तो उलयतलो ताका मागणें करूंक जायना तेज्या भयणाक म्हणून लागलो आनी ताका खूब लोक सांगता ताका डॉक्टरागेर व्हर उलयना 4 वर्सां जालीं म्हणून लोक उलयना म्हणटा मागीर सांगता न्हू कितें आनी आमी ताका सदींच वचोन सरेसराचो आत्मो बाबूचेर आहा देवान ताका अभिशेक केला तो बरो आमचे कडेन उलयता आनी कितें म्हणून सगळें आमकां जाय तें आमी उलयतालीं तो आमचे कडेन चड उलयता तो एक भाव आसलो न्हू तो त्या भावाच्या आमकां टेस्टिमनी याद येताली तेजो चेडो न्हू तोच 5-6 वर्सां जालीं न्हू उलयत नासलो हांवें म्हटलें आमच्या कडेन गाडयेन येयलो तो मागण्याचो तो आनी म्हणलो की ब्रादर तो उलयना तो ब्रादर आमकां कितें सांगूंक लागलो तो तुमचे कडेन उलयना आमचे कडेन घरा कडेन तो खूब उलयता सारको पळय कितें केलें तेणी
चेंज केली उतरां. आमी म्हणटली आसली, आमी दिसता ती सांगतली आसली न्हू. तो उलयत ना पळय रे, 4 वर्सां जालीं, 5 वर्सां जालीं, उलयत ना तो. आमी ही उतरां उलयतली आसली. तेणी कितें चेंज केल्या आपली उतरां? तो आमचे कडेन घरा कडेन चड उलयता, तुमचे कडेन उलयना तो. ती टॅस्टिमनी घेतली आनी आमी मागणें करीत रावली. मागणें करतना तो 5 वर्सांनी कितलो आतां उलयता, स्कुलाक वयता, सगळें करता आतां. पळय कितें आमचे कडेन जाय नासलेलें तें आमच्या देवा कडेन जाता. मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन सगळें जाता. म्हणल्यार आमचें देव व्हडटो. ताका लागून ह्या देवाचेर आमी चड विस्वास दवरूंक जाय. कित्याक ना त्यो वस्ती तो आसाच्यो करून दाखयता आमच्या जिवितांत. आतां म्हाज्या जिवितांत म्हाका दिसनासलें म्हाजो पांय चलता कहो, हांव कुटेतालें आनी पांय तेका नासलो. पूण हांवें म्हाका दिसना ते वस्तूचेर म्हाजो पांय जेजूचो. जेजून आमकां हे सगळे कुडीन जेजून दिला न्हू पांय. आमी केन्ना आर्गां दिता ना न्हू. आमी केन्ना एका कुडीक आर्गां दिता दिना. आमी ह्या ब्रिथिंगा पासून आर्गां दिता दिना. वो ब्रिथींग आमकां हॉस्पिटलान गेल्यार विकतो घेवचो पडटा. आमी दिता वो आमकां जितून फ्री दिलेलो आसा. ताका लागून आमी सोदीत ब्रिथिंगा पासून आमचे आर्गां दिवंक जायी. एक कुडी पासून आर्गां दिवंक जाय आमचे. एक सान्या पासून आर्गां दिवंक जायी. कोणाक तरी असलो सानो दिला आमचो दिला, कोणाक तरी दिला सानो आमकां पळय सारकी परफेक्ट दिल्या. आमचो एक सानो सारको परफेक्ट आहा सारको. आमी ताका लागून आर्गां दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत पेकोणी साल्वासांव मेळटा, सुटका मेळटा आमच्या जिवितांत. आमकां कळना पूण आमी सोत मानता तेन्ना आमच्याय जिवितांत आमकां सोत मानपाक जेजू कृपा दिता. आमी म्हणपाचें आमकां येयना. आमी म्हणटा आमी कितें मागणें करतलीं, आमकां मागणेंच कळना. शिसांक कळटालें, पेद्रूक कळटालें ना. ताका पवित्र आत्म्यान सगळी नॉलेज दिली. बायबल चडसो कोणी बरयला, पेद्रून बरयला. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी सांगूंक जाय आमकां कळना पावलो, आमकां कळना पूण आमी कितें करूंक जाय, आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक जाय. आमकां दिसना आमकां जातलें खंय आमच्या जिवितांत, पूण पवित्र आत्मो आमकां शिकयता कितें करूंक जाय कितें नाका तें. आमकां पवित्र आत्मो आदाराक आहा न्हू. बाबान सांगलां न्हू आमकां, आपूण एक स्वर्गार वयतलो आनी एक तुमकां शहरांत दितलो. त्या शहरांत तुमच्या संगाताक सदांकाळ आसतलो. आमकां सोडचो ना आनी सांडचो ना तो शहरांत. आमचे धरलेले आसा आमी कोणाचो सांगात धरता तो. आमकां पवित्र आत्म्याचो सांगात धरीत आमकां सासणांक मेळटा. आमकां पवित्र आत्मो सगळें शिकयता न्हू, आमच्या आदाराकूय पावता न्हू पवित्र आत्मो. आमकां ताका लागून आमकां पवित्र आत्म्याचो सांगात घेवंक जावो. थँक्यू जेजस. आनी जाता चिकनगुनिया जाणा न्हू तुमी. तेन्ना दुयेंस येयल्लें पळय चिकनगुनियाचें. म्हाकाय जाल्लो चिकनगुनिया. हांव न्हू कोंबडी खंय चलताली सारकी. चिकनगुनिया म्हणजे सारकी कोंबडी खंय चलोंक उठोवंक जायना. हाडां बिडां सारकी फोडटा जॉयंटांसून सारकी उठोवंक जायना. कसलें दुयेंस तें चिकनगुनिया. आनी म्हाका एकूच दीस येयलें. दुसरे दीस हांव सकाळीं सारकी जाली. आनी मागीर न्हू येयलें दुयेंस. आनी हांव जेजूच्या घरांत तितलें आमकां देवाची खबर नासली इतली. जॉन ब्रादर बीन तितलो आमकां कॉन्टेक्ट नासलो. पूण आमी एकूच म्हणटाली विजडम 16:12 म्हणटाली. खंयच्या झाडां पाखलाच्या वखदांनी आमी बरी जावंक पूण एकूच देवाच्या उतरांत आमकां सुटका मेळटा. ह्या आमी सोदीत म्हणटाली. ह्या उतरान आमकां सुटका मेवल्या सारकी. जेजूची गायांनी ते आमकां जेजूच्या गायांनी आमकां आसले पूण आमकां तितली खबर नासली त्या उतराची. मागीर ब्रादरच्या रिट्रीटाक गेल्यार तेन्ना आमकां अंडरस्टँड जालां. विजडम 16 म्हणटालें न्हू खंयच्या झाड पाल्याच्या म्हणजे झाड पालो म्हणजे कितें, ही मॅडिसीन खंयची करता, झाड पाल्याची करता न्हू. त्या मॅडिसिने टॅबलेटांच्या हितूनी सुद्दां तुका पेखोवणी मेळची ना पूण म्हाज्या उतरान मेळटली तुका पेखोवणी. हें उतर आमी घेवन सारकी आमची न्हू काजन आसली. हांव तांकां न्हू एक वर्स भर तांकां न्हू हो ग्लास हातीन धरूंक जायनासलो. म्हणजे ती हाडां सारकी फोडटाली. असले दुयेंस ते सारके हाडांच्या भितर. आनी एक विजडम हें हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू जेवाचें उतर जिवे सुडसुडीत दोनी वाटांनी पादलेली तलवारी परस म्हणटा. जंय तुजो मेंदू आनी दोशी जाता थंय पुरी ते रिगोवंक शकता. म्हणजे तुज्या हें आतां तलवार पयल्या न्हू तलवारीक एकेच सायडीन दार आसता पळय. हें कितें म्हणटा तुका देवाचें उतर दोनी वाटांनी तापता म्हणटा तें. म्हणजे तूं कशेंय उलय तें तुका लागता उतर दोनी वाटांनी. तूं उलय हांवूय उलय
तें लागता देवाचें उतर. ते सारके पाजलेले ते एक बुडटाली, ते दोनी वाटाली ते शिराली भितर सुद्दां देवाचें उतर वयता. पूण टॅबलेटां वयता, टॅबलेटां तुका 24 वरांनी परती घेवची पडटा न्हू. 24 वरांनी नाल्यार 6 वरांनी तुका टॅबलेटां घेवची पडटा. तुका दुखता जाल्यार कितें जाता जाल्यार. हे देवाचें उतर म्हणटा तुका भितर लिखताय हाडांनी शिरांनी सारके. आनी ते हाडांनी वचोन वचोन न्हू हांव ते उलोवन उलोवन म्हाजे न्हू 15 दिसांनी ही दूख गेली सारके हाडांचे भितर. आमचे काजनांक बीन तांकां एक वरस सारके एक ग्लास एमटी ग्लास तांकां हातीन धरूंक जायनासलो. म्हणजे हाडां खंय कोकऱ्याच जायनासली सारकी. कसले दुयेंस ते सारके चिकनगुनियाचे. आमी ते आमकां कित्याक कळ्ळें, आमकां जेन्ना देवाचें उतर मेवलें तेन्ना आमचे एक एक सेट फ्री जाले. जाल्यार आमी देवाचें उतर नोकळो आसलें आमकां खबरूय नासली. आमकां देवाचें उतर सेट फ्री आमी आसतलीं आसलीं थंयच वर्सां काडटलीं आसलीं हांव हातूंत रावन रावन. आमकां देवाचें उतर मेवलें तेन्ना आमी सेट फ्री जालीं. तशेंच तुमकां पिडा कितें जालें न्हू, तुमी कितें करूंक जाय. हय हरशिल्या मनशाक सांगपाचें ना. कोण देवाच्या उतरान आसा रुटीड आहा तांकां फोन करूंक जाय. बाबा म्हाका हें जालां, आमच्या घरान तें जालां. तो कितें सांगतलो तुका, तेजें तुका सोल्युशन दितलो न्हू भायर सरपाक. हें देवाचें उतर उलय गो तूं आनी सेट फ्री जातलें. आमी कितें करता, कितें प्रॉब्लम जाले फोन मारता आनी संवसाराच्या मनशांक सांगता. तो कितें सांगता तुका, तो मागीर आनीक 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 करून तो दोंगर धाकटुलो आसलो तो म्हणून व्हडलो जाता. तो कापूंक मागीर आमकां कितलो वगत लागता खबर आहा तुमकां न्हू. कितलो वगत लागता तो दोंगर कापुच्याक. मागीर आमचें कामूच जायना म्हणटा आमी कितें उलयता तें चित्ता ना. आमची येदो व्हडलो आमी दोंगर केला तें उलोवन 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 उलोवन. तो दोंगर उलोवंक जाय जाल्यार कातरूंक जाय जाल्यार आमकां देवाचें उतर उलोवन 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 कातरूंक शकता आमी. जाल्यार आमचे वस्तकीन जायना. आमी म्हणटाली म्हाजें एक्सरसायज हांव करता, हें ना जावचें ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना आमच्या जिवितान हो दोंगर कातरून वयतलो. केन्ना दोंगर म्हणजे जाणा न्हू तुमी, जाणा न्हू. मार्क 11:23 म्हणटा न्हू, तुज्या दोंगरा कडेन उलय. वाचया आमी, वाचता कोण. मार्क 11:23 पळया. आतां तुमी मागल्यान, तुमी आतां कितें तरी मागल्यान न्हू, तेजे तुमी आतां विस्वास दवरूंक जावो म्हाजें काम जालें. आमी कितें करता, दुबाव धरता जातलें. 11:23 वाचूंक ना. हे दुबावचें न्हू. पळय कितें म्हणटा, भावार्थान म्हणटा ह्या दोंगरा कडेन आमी उलयत. दोंगर म्हणजे कितें, हय दुयेंस पिडा सगलें दोंगरार पयल्या न्हू तुमी. कितलीं झाडां आहा जायतीं आहा. ती आमचे प्रॉब्लम एक एक. ते झाड म्हणजे एक प्रॉब्लम, दुसरें झाड दुसरें प्रॉब्लम, तिसरें झाड दुसरें प्रॉब्लम. तो दोंगर पळय तो हालता, तो आमचे दुयेंस पिडा हालता, एकाच जाग्यार उरता न्हू. तो दोंगरा भाशेन तो जेजू कितें म्हणटा, त्या दुयेंसा कडेन उलय 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 म्हणटा. आनी तें उलयतना तुजें जातलें म्हणटा. तुमी कितें उलयता तें. आमी त्या दोंगरा कडेन उलयत ना आमच्या दुयेंस पिडा कडेन. एग्जाम्पल, आतां म्हाजो पांया कडेन हांव थंय उलोवंक ना जाल्यार हांव घेवची नासली न्हू. थंयच आमी सगल्यां कडेन आमकां दुयेंस आहा न्हू, त्या दुयेंसा कडेन उलोवंक जाय आमी. आमकां उलोवंक जाय दुयेंसा कडेन. हे दुयेंसा म्हाजे कुडीन तूं इल्लिगल येयलाय. इल्लिगल न्हू तें दुयेंस आमचें. तें आमचे कुडीक आमकां दिल्लेलें जाताना. हें इल्लिगल. तूं म्हाजे कुडीन इल्लिगल येयलाय. आत्ताच्या आतां वच दर्यान वचून पड. तो भावात धरूंक जावो आनी भावातान मागलें तें मागणें जातालें. आतां आमकां एग्जाम्पल, एक कांटो लागलो आमकां मातसो कुडीक आमचे. कांटो घेता आमचे कुडीन. पळया तुमी एक कांटो लागल्या, ओ किटकिट्टा सारको काड काड एकदां म्हणटा, काड भायर. तो हें दुयेंस. ते काट्या भाशेन दुयेंस आमच्या जिवितान. ते म्हणटा दुयेंस एकदां वच काड म्हणटा. आमकां कळना, कांटो आमकां दिसता पळय तो आमकां त्रास जाल्यार आमी म्हणटा आवय काड गो कांटो, म्हाका सारको रातभर न्हिदोंक दिना, म्हाका सणसणटा. तो काडलो म्हणटकच मागीर कितें जाता, शांत जाता पळय आमी.
तो हे दुयेंस आमच्या जिवितान येयला, त्या दुयेंसाक आमी कसो हुकूम घालूंक जायो? हें दुयेंस हो मावटन म्हणजे दुयेंस, हो दोंगर आमच्या जिवितान आमकां येता. हो दोंगर, तो दोंगरा कडेन आमी कशीं उलयतलीं? देवाचें उतरूच घेवन. देवाचें उतर ना जाल्यार आमच्या जिवितान ह्या दोंगरा कडेन आमकां उलोवंक कांयच जायना. आमी तो दोंगर घेवनूच घरा वयतलीं आनी दोंगर घेवनूच तो भोंवतलीं सगल्याक. कित्याक उलयना न्हू उतर? तितून कितें सांगलां? ह्या दोंगरा कडेन तुमी उलया म्हणटा, तुमच्या प्रॉब्लमा कडेन उलया म्हणटा. तुमचे कितें समस्या आहा तेंचे कडेन उलया. आनी फुडें भरता तो दुबाव धरूं नाका म्हणटा. हें सगळें तुमी मागलां म्हणून म्हणटा. आतां तुमी मागल्यान एक तुमकां कितें जाय? एग्जाम्पल घेवया. म्हाजो घोव बरो जालो ऑलरेडी, सीख बीन कितें आहा जाल्यार म्हाज्या घोवाचे सगळे दुयेंस पिडा घेवन जेजू खुर्सार मेलो. तुमी आतां हें भावार्थाचें मागणें केलां आनी घरा वचोन तुका म्हणटलो घोव कसो आहा गो? हां, तो आहा तो होत आहा. मागीर कितें जालें? मागणें हांगा भावार्थाचें गेल्ल्यान थंय गेल्यार कितें जालें? सैतानान येवन चोरून येलें. जातलो घोव बरो? ना. तुमी ताका कितें म्हणूंक जाय? ना गो, पयलींच्या परस खूब बरो आसा. चेंच मागणें सोमतेच बरो जाता. आमी उतरां कितें करता? आमचें धरलेलें आसा. आमी कसलीं उतरां उलयता तें. जिवीत आनी मरण आमचे जिबेर आसा. आमी कितें उलयता ती फळां आमी घेतलीं. आमी बरीं फळां उलयतलीं, बरें घेतलीं आमच्या जिवितांत. आमचें धरलेलें आसा. आनी फुडें मागीर कितें म्हणटा तो? 24वी लायन म्हणटा कितें जाणा? हय. आनी मागीर 24 तुमच्योय चुकी. हांव कितें म्हणटा? हें चड गरजेचें. जें कोणाक आतां पळय हें बॉक्स आमकां कितें दुयेंसां बीन कशीं येता आमकां ही बोगसोणें दिन आसतना येता. बोगसोण्या वरवीं. आनी जेन्ना तुमी बोगसोणें दिता न्हू तेन्ना तुमच्या जिवितांतले दुयेंस पिडा सुद्दां नाश जाता. कित्याक? बोगसोणें चड गरजेचें. एग्जाम्पल सांगता. आमी एकदां एके भयणीगेर गेल्लीं आनी ते भयणीक न्हू पांयांक घावो जाल्लो आनी तिका सांगलेलें कितें जाणाय? तुजो पांय कापचो पडटलो. ती डॉक्टरान कापचो पडटलो पांय म्हणून ती डॉक्टराक घेसून घरा येयली आनी ती कापेत घालून काम करताली कुटेत थंय सारकें. आमकां कोणी थंय सांगलें तिका वचोन विजीट करा म्हणून, तिचो हें जाला म्हणून. आमी गेलीं थिंगेर. तिका वयली देवाचें उतर पयलीं सांगलें सगलें. जेजू कितें केलां आमच्या पासत खुर्सार कितें मेलां सगलें सांगलें आनी तिच्या जिवितान आनी तिका सांगलें. आनी तिची मातेर कही घोंवटाली आनी वास मातसो मारतालो आनी आमी तिका देवाचें उतर सांगलें. आनी तर म्हटलें निमाणें मागीर सांगून तिका बोगसोण्याचेर येयलें. तुका कोणाचो राग आहा काय विचारलें तिका. तर आपणाक ना म्हळ्यार राग बीन काय, आपूण बरी आहा, राग ना आपणाक कोणाचो. मागीर ती सांगूंक लागली हांवें बोगसोण्या वरवीं बोक्सिनाय जाल्यार तुका तुजी दुयेंस बरें जावचें ना तें सांगलें तिका. आनी एक जोसेफस राजा म्हणून आसलो एक ओल्ड कोरारान आनी आयजाया 38 आहा तें. आनी आयजाया 38 आहा तेकाय तसोच घावो जाल्लो पांयांक आनी तोय तसोच हें करतालो. म्हणजे तेका देवान सांगलें तूं आतां मरतलें म्हणून. आनी तेका सांगलें ती आमी तेका स्टोरी सांगली. ते राजाक कशें म्हटलें तेका 15 वर्सां मागीर तेणी जेन्ना तेणी तो फाट केली आनी पाऱ्याक फुडो करून तेणी बोगसोणें मागलें आनी तेका देवान 15 वर्सां आनीक दिलीं. तें तिका एग्जाम्पल सांगलें. आनी पळय म्हटलें बोगसोण्या वरवीं म्हटलें सगलें जाता. घावोय तुजो पेकोन येतलो म्हटलें. आत्ताच्या आत्तां तूं तर स्वत मानता आनी हें करता तुजो घावो आतांच बावोन येतलो म्हटलें. आनी आमी तिका आनीक आमी दोगी भयणीगेर गेल्लीं तिंचोय तसोच गाये तेंचे अशें वत्ताले सारकें पांयांक सारकें. तिका देवाचें उतर सांगून तिकाय तो वास बीन मारतालो. तें बीन टेस्टिमनी सांगलें आमी तेका. त्याच वेळार तिजो घावो तिणी बोगशिलें. त्याच वेळार तिजो पांयाचो घावो तें वत्तालें तें बंद जालें. तें बीन तिका सांगलें आमी. आनी तिका सांगिना बरोबर ती मागीर तिका याद येयली घोवाची आपणाच्या. हय म्हणूंक लागली आपणें घोवाक बोगसूंक जाय म्हणूंक लागली. घोवान आपणाक म्हणूंक लागली हांगर सोडला आनी गांवान वचून रावला म्हणूंक लागली. हांवें सांगलें सांग तेजे कडेन माफ जालें तूं माफ कर तेका तो बरो जातलो. तो येतलो तुजे कडेन परतून म्हणून सांगलें तिका.
आनी मागीर तेचेर आमी मागणें केलें आनी तिका सांगलें, तिणी बॉक्सांनी मागलें आनी मागीर पळयत जाल्यार तिचो घावो सारको ड्राय जावन येयलो, सुकोवन येयलो घावो तिचो. आनी सुकोवन येयलो आनी मागीर ती 4 दिसांनी आमी थंय कोणागेर प्रेयराक वयतालीं, ती बायल सांगूंक लागली आयज आमगेर ती कामाक येयल्या म्हणून. पळय कशें जाता हें बॉक्सोण्या वरवीं. आमचे कडेन कितें कितें सुद्दां चूक जालें, आमी बॉक्सोणे मागलें जाल्यार आमचें सगळें पेखोणी जाता. बॉक्सोण्या वरवीं आमचें आडोन रावता. आमकां कळना पूण आमी तें मानून घेवंक जाय, जेजू कडेन सांगूंक जाय. आनी थँक्यू जिजस, हांव ह्या मनशाक आमचे कडेन आमचे वस्तुकीन कशेंच जायना. आनीकूय आमी एकदां सांग्यार गेल्ली तेन्ना सुद्दां ताका बेनाची दूख आसली. बेनाची दूख आसली न्हू, आनी ताका मागणें केलें, प्रे केलें, ताका जायना. तो म्हणलो दूख आसा मातशी, आसा मातशी, आसा मातशी म्हणून भयणीन सांगलें कितें जाणां ताका, तुवें म्हणलें कोणाक तरी भोगसूंक जाय, भोगशिल्यार तुजी दूख रोखडीच वयतली बेनाची. आनी तेणी जेन्ना भोगसूंक स्टार्ट केलें तेन्ना तेजी दूख सारकी कंप्लीट बरी जाली आनी फाटीची दूख तेजी गेली. कशी? बॉक्सोण्या वरवीं. आमचें केन्ना केन्ना ब्लेसींग कितें रावता, आडोन कित्याक रावता आमचें ब्लेसींग आमकांच कळना. कित्याक आमी बॉक्सोणे दिना, आमी भोगशिना, आमी म्हणटा भोगशिता भोगशिता, आमचें कित्याक मागणें आयकना देव? हेकाच लागून आमी चुकलेल्यांक भोगशिना. आमच्या भाव भयणींक जेन्ना आमी भोगशिता तेन्ना आमची दुयेंस पिडा नाश जाता, व्हडलें कॅन्सर सुद्दां नाश जाता. ह्या भावाची बायलेक खंय गूड न्यूज दिलो, खंय गूड न्यूज दिलो, खंय गूड न्यूज म्हणजे कितें? आमी हांसोंक लागली. गूड न्यूज म्हणजे कित्याक? गूड न्यूज म्हणजे गूड न्यूज न्हू. त्या भावाच्या बायलेक सांग, ती डॉक्टरागेर गेल्ली खंय, डॉक्टरागेर गेल्ली खंय, तिका डॉक्टरान सांगली तुका ब्रेस्ट कॅन्सर जाला. गूड न्यूज न्हू, गूड न्यूज. ती घरा घेवन गूड न्यूज येयली, घोवाक सांगलें. घोव म्हणलो प्रेज गॉड, गूड न्यूज, गूड न्यूज सांगता तुका म्हणून लागली. बायल घोवाक सांगूंक लागली गूड न्यूज, गूड न्यूज म्हणून. आनी दोगांयनी तेणी कितें म्हणलें, कॅन्सील केलें सगळीं उतरां. म्हाजी बायल जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक, दुयेंसाक, श्राबा वरी सगळें येता न्हू आमकां. श्राबाक आमचे हाजे बायले वयर कसलोच अधिकार ना. ती जावन जेजू क्रिस्ताची कूड, सैतानाक तिजे कसलोच अधिकार ना. तेणी तेका जाय ते भावान तें उलयलें आपले बायले पासत. तिणें तो मुटलेलें आनी तो तिचे भितर मेतेर जाल्लो जाल्यार कितें जातलें आहलें, दुयेंस जातलें आहलें न्हू. तेणी कॅन्सील केली. थंय आमकां डॉक्टर सांगता तेन्नाच आमी कॅन्सील करूंक जाय देवाच्या उतरान. आनी जेन्ना तेणी ते देवाच्या उतरान कॅन्सील केली आनी दुसरे दिसा ताका आपयली चॅकिंगेक. तिंच्यांनी रातभर मागणें केलें. दुसरे दिसा गेली ती. दोतोर म्हणटा, दोतोर सोदता, दोतोराक कांयच मेळना. प्रेज गॉड. पळय एके रातीन 24 वरां जावच्या पयलीं रिपोर्ट नॉर्मल. प्रेज गॉड. कशें जाता? आमकां तर हो फॉर्म्युला तर कळलोलो जाल्यार आमच्या जिवितांत सगळी मागणी जातली आहली न्हू. कोणूच दुयेंस नासतो नासलो. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमचें धरलेलें आसा. आमकां जाय तें आमी उलोवया. आमकां कितें सांगता तेजून, तूं उलय आनी घे म्हूण सांगलां न्हू दोंगरा कडेन. तिणी तेज्या आपल्या दोंगरा कडेन उलयलें. घोवान आपल्या बायलेच्या दोंगरा कडेन उलयलें. कितें? ब्रेस्ट कॅन्सर आसलो तिका. जाता एका दिसान? जेजूच्या कडेन जाता न्हू. जेजूच्या नांवान सगळें पॉसिबल आहा न्हू. मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता आमच्या. ताका लागून आमी उतरान चड रावूंक जाय. तेजें उतर आमी सोद्दी खावंक जाय. सोद्दी खाता तेन्ना कितें जाता? पेखोणी, हिलींग, साल्वासाव, तारण मेळटा आमच्या जिवितांत. की जिजस प्रेज तरी येयल्ली न्हू. तिजें कितें जालें? तिणी कितें केलें? फकत एकूच उतर उलयलें. कितलीं उतरां उलयली? आमकां जेजू सांगता कितें कितलीं उतरां उलय म्हणटा? ना न्हू. एकूच उतर. आमी एक उतर घेवपाचें आनी ती रात दीस नियाय करपाचें. जोशुआ 1:8 कितें म्हणटा? दीस आनी रात तिजे नियाय कर म्हणटा. तेन्ना तुजी गांवां सगळीं शांती पावतली. आमी कितें करता? विकानसून एकदां, म्हयन्यान एकदां. पुरो जेजू जाता? पावता? आत्म्याक जेवण ना न्हू. एक तुमी टायर पळयला न्हू. टायर पळयला न्हू तुमी गाडयेचो? ते भायलो कितें टायर? आमची कूड. आनी भितर कितें आसता? ट्यूब आसता. तो कोण? आत्मो.
आनी ते ओतम्यांगूच आमी तो जेवण दिना जाल्यार कितें जातलो टायर गेलो म्हणून खिवो लागलो कितें जाता पंक्चर जाता तो आमचो आत्मो पंक्चर जाता मागीर देवाचें उतर आमकां विकान एकदां म्हयन्यान एकदां कुडीक आमी कितले फावटी खावयता कूड म्हणजे बायलो टायर दिसता तो तेका आमी जायते खावयता 4 फावटी सकाळीं दनपारां सांजे परत रातचें जेवण 4 फावटी कुडीक ओतम्यांक कितले फावटी म्हयन्यान एकदां पावता मागीर आमी कितें म्हणटा आगो म्हाका आंगड दुखता आगो पांय दुखता तकली जड जाल्या कितें कुडीचे खान खान कुडीक मातयल्या ओतम्यांक कांयच ना मागीर ती कूड कितें करता आमकां दुयेंस हाडटा दाखयता तुका आगो तुका आंगड दुखता थंय दुखता जेन्ना आमी मागीर मागण्यांक वयता तेन्ना कितें जाता आमी बरी जाता पळय वताना थंय आमी आतां ट्युबाक कितें करतली मागीर ती गॅरेजीन व्हरतली न्हू थंय आमची गॅरेज ही खंय देवाचें उतर परगट जाता थंय आमची गॅरेज ओतम्यांक तर आमच्या जेवण जाय जाल्या त्या ओतम्यांक मागीर कितें करता तो ट्यूब टायराक पॅच मारता न्हू आमकांय तोच आमच्या ओतम्यांक तर मातशी चील जाय देवाचें उतर आयकून ताका एक पॅच मारता आमी मागीर परतूय जाता घरा गेली न्हू परत अस्कोच जाता तो परत देवाच्या उतरान आनी एकदां आनी खंयसरी गेलो जाल्यार मागीर गुणो लागलो तरी तो येता न्हू असो टोकाचो गुणो आसत जाल्यार थंय आमच्या जिवितान येतले खूब जाण सांगूंक येतले वायट जाता कितें कितें करूंक येता दाखोवंक येतले तेन्ना आमी चिंतूंक जाय हो आमकां कितें बरी उतरां सांगता ही बायबलान आसा उतरां काय ना ती आमचे जल्लेले आसा आमी चिंतूंक जाय आमी कोणाचें उतर उठयता तें आमी तर त्या हेचे भाशेन रावात आमी तर ते ट्युबाक तर आमी फुकूच घालून गाडी चलतली तशीच आमची कूड ओतमो वीक जालो आमची कूड चलना दोनूय वीक जाली न्हू कूड आनी ओतमो जेन्ना तूं ओतम्यांक भरपूर जेवण दिताय रात आनी दीस तूं युट्यूबाचेर आयकताय घरान तुज्या घालताय मोबायलाचेर घालून तूं युट्यूबाक घालताय तशें तुजे कुडीक जाय तें खावयताय थंय ओतम्याकूय तूं खावयताय न्हू तेन्ना तुका सिकनेस येयले जाल्यार तुजेर कंट्रोल करूंक जाता कित्याक ओतमो तुजो स्ट्रोंग आहा न्हू ओतम्यांक आमी जाता तितलें जेवण दिवंक जाय ओतमो स्ट्रोंग जाल्यार कुडीचेर तुका जैत व्हरता कुडीक तुका सिकनेस येयल्या जाल्यार तुका कूड तुका अस्कोच दाखयता पूण ओतमो तुजो स्ट्रोंग आसता तेन्ना कुडीक तुजें कांय दुयेंस लागना जेन्ना कितें जाता दोनूय तो वीक पडात टायरूय आनी हे तो वीक पडात जाल्यार कितें जाता मागीर टायर आमकां दुसरो घाल म्हणटा न्हू सांगा ना गाडयेकार तो टायर ह्या जाल्यार झोल्ला रे तो ट्यूबूय तुजो पिड्ड्या जाला रे मागीर आमची कूडूय सांगता आमकां तिका कुडीक व्हर दोतोरागेर चल डॉक्टर मागीर तो रिपोर्ट दिता आमकां कुडीक ताका लागून आमचे जल्लेले आसा आमी चड कोणाक खावंक जाय ते कूड सांगतले आमकां कुडीक आमचे आतां आमी कुडीक तर सांगात आमचे कूड आयज जेवनाका तूं आं आयज म्हाजो उपास आं कूड आयकता आनी कुडीक तर आमी सांगना न्हू म्हाजो उपास आहा आनी कुडीक सांगना न्हू ती दिसा तुका सारके जेवणाक कोतूक तुका रूच येतली हय कुडीक सांगना तुमी एग्जाम्पल करून पळोवया कुडीक सांगा हांव आयज कांयच खावचो ना हांव आयज म्हाजो आयज हें हांवें जेजूच्या नांवान आयज हांव म्हाजे कुडीक कांयच दिवची ना हय गेल्यार सुद्दां तुका जेवणाची रूच येवची ना कित्याक तुवें पयलींच कुडीक तुजें कंट्रोल केलाय आमचेर आहा आमी कितें कंट्रोल करता तें आमचें जल्लेलें आसा आनी आमी उलोवंक जाय रात आनी दीस आमी उलोवंक जाय देवाचें उतर जितलें आमी उलयता तितलें कमी आमकां आमी ओतम्यांक जेवण दिवच रावूंक जाय ओतमो आमकां कितलेय फावटी वीक जालो न्हू जाल्यार आमी करूं आमकां केन्ना कळटा ओतमो वीक जालो म्हणटकूच आमचे कुडीन सिंटम येता आमकां दिसता कूड आमची अस्कोच जाल्या म्हणून आनी ओतमोय अस्कोच जाला म्हणून मागीर आमकां आळस येता मागीर आमकां न्हिदूंक कळ्ळें दिसता वाज येता जिवाचो तेन्ना कळोंक जाय आमच्या जिवितान कितें तरी कमी आसा उतर कमी आसा आमच्या जिवितान जेन्ना आमी परतून यूट्यूब घालून आयकता तो आयकूंक दिवचो ना सैतान न्हू कसोच तुमकां आयकूंक दिवचो ना कित्याक आमी तेची पयलींची खिलाडी न्हू तेणी आमकां जायतें हें केल्लेलें आसा पोखल्लेलें आसा आमकां
ताका लागून तो कोणा वरवीं तरी येतलोच तो कोणा घेवन तरी कोणा तरी येतलोच तो तेणी सांगला न्हू पयलींच सांगलेलें पळय 1 Peter 5:8 बरयलां न्हू चिंतूर जागृत रावा देवचार तुमचो दुश्मन तो गोरी घालतल्या शिवा भाशेन तो गर्जना घालतलो तो येतलो सैतान कित्याक आमी तेजे खूब वर्सांचे न्हू खिलाडी आहा न्हू तो सोडटलो आमकां तो कोणा वरवीं तरी येतलो हो म्हाजो पयलींचो हेका आपूण कहो सोडूं ताका लागून तो येतलो आमच्या जिवितांत तेन्ना आमी कळोंक जाय तेन्ना आमी देवाचें उदक उलयत रावंक जाय तो मागीर कट सोडून दुसरो वाट पळयता तुज्या जिवितांतलो वयता तो जेन्ना वयतलो तूं उलयत रावताय तेन्ना जिवितांत उतर दीस आनी रात जे न्याय करता आनी तो येतलो म्हणटा गर्जना घालीत एग्जाम्पल आज सोऱ्याक सांगलेलें तुका न्हू आतां घोव पियोन येयलो आमी कितें म्हणटा आनी झोगाडटा घोवा वांगडा आमी पियोन येयलो म्हणटकू तो घोव न्हू तुजो तेच्या भितर सोऱ्याचो आत्मो ताका सतायता ताका आमी हुकूम घालूंक जाय घोवाक न्हू थोडी कितें करता घोवाकूच भायर घालता पळयला तुमी सोरो पियोन येयलो ताका भायर घालता घेयना भितर बीन तेच्या आत्म्यांक घालूंक जाय तो तुका आतां फाल्यां सकाळीं उठ्ठलो तुवें म्हाका राती ये म्हणटा सांगतलो तुमकां तो आपणे तुका कांयच सांगून म्हणूंक ना म्हणटलो कित्याक आमकां ती सिस्टम कळोंक जायी तेच्या भितर कोण उलयता तो सोऱ्याचो आत्मो उलयता ताका आमी हुकूम घालूंक जायो जेजूच्या नांवान म्हाज्या घोवाच्या तेच्या फुड्यान म्हजी झगडी आं टॉयलेटान बीन वचोन बाथरुमान बीन वचोन तूं कोण गो बांदशिरे म्हाका म्हणपी भायर सर तें आनी मागीर झगडी ताका लागून आमी सोरो पिवन येयलो गो तेज्या वांगडा लागपाचें ना आमी जें तोंड वाचतात तें तोंड वाचता आनी झगडी सुबेज जाता ताका लागून आमी कितें करूंक जाय एकट्यान तरी ओगी रावंक जाय तो सोरो पिवन येयला तो बडबडटा जेजूचें रगत पिवन येयला म्हणपाचें टॉयलेटान वचपाचें टॉयलेट बरी न्हू कोण येयना सर थंय म्हणपाचें सोरे सोराचो आत्मो म्हाज्या घोवाचेर आसा म्हाज्या घोवाच्या भितर आहा तें सैताना सोऱ्याच्या भायर सर ह्या वेळार तुका बांदता जेजूच्या नांवान खुर्सार हें म्हणपाचें आनी भायर सरपाचें ओके न्हिदतलो बडबडना कांय ना आमकां सिस्टम कळोंक जाय उलोवच्याक आमी कितें करता तोंडाक येता तें बाडा 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 करता बाय थंय सैतान आनीक उजो घालता आनीक उजो पेट्टा पळयलां तुमी दोगांय घोबायला झोकाडली बाय कितें जाता आनीक व्हडल्यान जाता न्हू मागीर शेजाऱ्यांक चान्स पडटा तिंगेर पळय गो रात दीस झगडी ताका लागून आमी आतां हांव देवाचें उतर शिकले आतां तें आमी वेव्हारान घालूंक जाय आमचे कडेन जाता वेव्हारान घालूं कित्याक आमकां दिल्या न्हू पदवी तेजून जिवितांनी म्हणून आमचे जिबेर आसा सगळे कोणाक लागून जाता हे जिबेक लागून आमचे जिबेन आमी उलयता आनी मागीर म्हणटा हे हांवें मुगो तें म्हणूंकूच कळनासलें फुकट म्हटलें ताका जाता परतून येता ना न्हू एकदां ताका वायट दिसलें तुजें म्हटलें तें परतून घेवंक जायना जेन्ना तूं ताका सॉरी म्हणटलें कितें म्हणटलें तेन्ना तें तूं तर घरा कडेन मागणें करतलें तेच्या पासत तें तुका सॉरी म्हटल्यार कांय म्हणचें ना जाल्यार तूं वचोन ताका डायरेक्ट सॉरी आतां तें काल म्हाका कितें कितें म्हटलेलें आनी सॉरी म्हणटालें थंय न्हू पयलीं तूं मागण्यान धरूंक जाय ताका जेजू ह्या भयणीक हांवें कितें कितें म्हटलां ताका हांव मोक्षिता जेजूच्या नांवाचो हांव मोग करतां जेजू तुंय ताचो मोग करताय हांव ताका तुज्या मोगान भरतां अशें आमी तेन्ना तें कितें कोणाचें वायट दिसलां तें आमी पयलीं त्या पासत मागणें करूंक जाय आनी मागीर वचोन ताका सॉरी म्हणूंक जाय कांय म्हणचें ना आमी पयलींच वयता आनी सॉरी म्हणटा जावचें ना जेजून आमच्या पासत घेतला न्हू त्या पासत आमी चड करून दाखोवंक जाय जेजूच्या नांवान जेजू सांगता आमकां न्हू आमकां आमचेर दवरलेलें आसा आमी कितें उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा आमकां तर बरीं फळां जाय जाल्यार आमी बरें बरें उतरां उलोवपाचीं आमकां जेजून असलें जिवीत दिलां आमकां कसलें बरें जिवीत दिलां न्हू जेजून आमकां कोणाक तरी बरी अशीं रचल्या सगळ्यांक सारकीच रचल्या न्हू सारकी ताका लागून आमकां आर्गां दिवंक जाय आमकांय रचल्याय सगळ्यांक सारकी रचल्याय सगळ्यांचो सारको मोग करताय तूं जेजू आमकां जे आमकां भावार्थ दिता तो दुसऱ्यांकूय भावार्थ दिलाय जेजू तुवें आमकां आमी म्हणटा ताका आमी केन्ना केन्ना कितें म्हणटा आमीच जाणा आमी कांय नको जेजूचें उतर जेजू वरी आमी सगळीं जाणा न्हू जेजू आमकां शिकयता आमी म्हणटा आमकां कळत ना आतां तुजी भुरगीं बरीं ना तुमच्यान म्हणूं येता भुरग्याचेर हात धरून मागणें ते मागणें आसा ते वायट बुकाचेर भुरग्यां पासत मागणें आसा ते मागणें भुरगीं सुस्त न्हिदलीं न्हू ती भुरग्यांचे हात धरून म्हणूं येता म्हाज्या भुरग्यांक सरेसराचो आत्मो आहा म्हाज्या भुरग्यांचेर तांकां क्रिस्ताचें मन मेवळां तांकां जेजू शिकयता तांकां शांतीचो मोगाचो आत्मो मेवळा आमी म्हणटा तेन्ना आमची भुरगीं
चेंज जाता. व्हडली तशी धाकटी आमी म्हणूंक जाय ते भुरग्या पासत मागणें. आमी म्हणटा कितें, तूं म्हण गो म्हज्या पासत ना. आमकां तोंड दिलां न्हू आमच्या पासत म्हणपाक. सगल्या पासत आमकां दुयेंस येयलें आमी म्हणपाचें, जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. हांव बरी जाल्या जातली न्हू. जायना सुद्दां जाल्यार आमी पळोवंक जाय खुर्सार आनी म्हणीत रावंक जाय, जेजू तुज्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या जातली न्हू. जेजू खुर्सार पळोवंक जाय आनी म्हणूंक जाय, जेजूच्या गायांनी आमी ऑलरेडी बरी जाल्या जातली न्हू. आमकां थँक्यू जेजस.